गांवकार वाडा हांगा दसरो मोठ्या दबाज्यान मनयता। त्या निमतान नवमी दिसा तरंगां बसोवन तेजी विधिवत पुजा केली वता। पुजा केल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा दशमी दिसा परत विधिवत पुजा केली जाता आनी तेज्या उपरांत शिमे आर्का कडेन व्हरून तेंचे मंगलाश्टक लावन आपट्याचे सोन्या लुटल्याचो वजन उठपाचो कार्यक्रम जाता। तो कार्यक्रम जाल्या उपरांत आर्का परत आर्कार वचून शिमा उलंघन जाता। शिमा उलंघन जाल्या उपरांत आमी परत ते तरंगां घेवन रवाणाक भुतनाथाची तरंगां घेवन शांतादुर्गेच्या देवळान वता। शांतादुर्गेच्या देवळान ती 5 दीस पावणाचाराक रावता। पावणाचार घेवन 5 दीस तेजें भावीक दर्शन 5 दीस घेतात। 5 दीस जाल्या उपरांत कोजागिरी पौर्णिमे दिसा परत ती तरंगां भायर काडटात। तरंगां भायर काडल्या उपरांत सगळे भावीक कौल घेवन तेजें दर्शन घेतात। ते थंय दर्शन जाल्या उपरांत परत रवानाथ देवळा कडेन दोनूय तरंगां रवानाथ भुतनाथाची वयता। थंय परत सगळ्या भक्तांक कौल दिलो गेलो जाता आनी परत ती तरंगां रवानाथ देवळाच्या देवळान दवरून तो उत्सवाची सांगता जाता।